बुधवारा तिगा तरणाट्यांचेर काळान घालो घातलो। 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 तरणाटे सोंपले। दनपारा पेडण्यां जाल्ल्या ॲक्सिडंटाची खबर ताजी आसतनाच बुधवारा राती साळगांवा पर्रा आनीक एक भिरांकूळ अपघात घडलो। हातूंत 2 जाण आगताक सोंपले। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। काल 2 भिरांकूळ अपघात जाले। हातूंत एक अपघात बुधवारा दनपारा पेडणे मालांतल्या धारगळ मुंबई राष्ट्रीय महामार्गार जालो। ह्या अपघातात एक निल्लीच्या तरणाट्याक एसटी बसी पोंदा चिड्डून मरण आयले। हो अपघात जावन कांय वरांच जाल्ली। रात जाता म्हणसर आनीक एका भिरांकूळ अपघाताची खबर आयकूंक आयली आनी ती म्हळ्यार साळगांव पर्रा जाल्ल्या अपघाताची खबर। बुधवारा 30 तारखेक राती साळगांवा पर्रा माडांनी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 तरणाटे आगताक सोंपले। ह्या अपघातात थियेच्या 25 वर्साच्या ओमकार कारापुरकार आनी सध्या वास्को रावपी मात मूळचो उडपी कर्नाटकाचो मोहम्मद फराज ह्या 30 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। तशेंच मोहम्मदाची भयण जुबीन सुलताना आनी दुसरे दुचाकीवेलो दिपेश पेडणेकार ही दोगांय गंभीर जखमी जाल्यात। ह्या दोगांचेर सध्या गोमेकोत उपचार सुरू आसात। हे विशीं मेळिल्ले चड म्हायती प्रमाण हो अपघात बुधवारा राती 11:30 वरांचेर जालो। मरण आयिल्लो मोहम्मद फराज आनी ताची भयण जुबीन ही दोगांय पर्राच्यान साळगांवचे वटेन वताली, जाल्यार मरण आयिल्लो ओमकार आनी जखमी दिपेश हे विरुद्ध दिकेन येताले। साळगांव माडांनी पावताच ह्या दोनाय दुचाकींनी एकामेकाक नेटान धपको दिल्ल्यान दोनूय दुचाकी उसळून विरुद्ध दिकेन पडल्यो। हातूंत ती चौगांय बरीच जखमी जाली। जखमी जाल्ले ओमकार, मोहम्मद, दिपेश आनी जुबीन हांकां रोखडीच म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली। मात थंय दोतोरांनी मोहम्मद आनी ओमकाराक मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। उपरांत जखमी जाल्ल्या जुबीन आनी दिपेश हांकां गोमेकोत उपचारा खातीर धाडली। सध्या तांचेर थंय उपचार सुरू आसात। ह्या अपघाताची खबर मेळटाच साळगांव पुलीस रोखडेच घडणुके सुवातेर पावले। साळगांव पुलीस निरीक्षक मिलिंद भुईंबर हांच्या मार्गदर्शना खाला अपघाताचो पंचनामो केलो। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।